तुका देवा बापा. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका देवा बापा. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका देवा पुतात. आराधन तुका देवा पुतात. आराधन तुका देवा पोता. आराधन तुका देवा पोता. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्रत्या. आराधन तुका पवित्रत्या. आराधन तुका पवित्रत्म्या. आराधन तुका पवित्रत्म्या. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका त्रिएक देवा. आराधन तुका त्रिएक देवा. आराधन तुका प्रिय देवा. आराधन तुका प्रिय देवा. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका सुम्या जिजू. वंदन तुका सुम्या जिजू. जय जय तुका सुम्या जिजू. हालेलुया. अर्घान तुका सुम्या जिजू. महिमा तुका सुम्या जिजू. स्तुति तुका सुम्या जिजू. आराधन तुका सुम्या जिजू. आराधन तुका सुम्या जिजू. नामान तुका सुम्या जिजू. वंदन तुका सुम्या जिजू. आराधन तुका सुम्या जिजू. हालेलुया 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 हालेलुया. नामान तुका सुम्या जिजू. आराधन तुका सुम्या जिजू. आराधन तुका सुम्या जिजू. जिजू भावार्थसो कुडीच्या आणि आत्म्यासो तो दातार आमकां भावार्थ सोडोवच्या खातीर आमची पातकां बगसून आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवच्या खातीर ह्या आराधना वेळार आमी मागया. ताजे कुमकेचो आदार आमी सोडून घेवया.
या पवित्र सक्रामेंताच्या आजच्या चिजूक आमी आराधन करया. वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. पवित्र सक्रामेंतांत हजाराच्या सोम्या जेजू आमी तुका नमन करता, आमी तुका महिमा दिता, वंदन तुजी गायता, स्तुती तुका करता, अर्गां होगलाब तुजी पाठयता. आमच्या काळजांत हांव न्हू तुका दिनवासता. जशे गस्सेमनी म्हळ्यांत तुज्या बापा सरशी वचून तुवें तिंबयेर पडून देवा लागीं, तुज्या बापा लागीं तुजे कश्ट, तुजे आटे विटे, तुजे दूख बेजाराय तुवें उसारली. तशेंच सोम्या तुजे भाव, तुजे इश्ट आमी सर्व हांगासर जमल्या. आमी तुजे मुखार दिंबयेर आसा. आमचे सगळी आटे विटे, कश्ट, दूख बेजाराय सगळी तुजे मुखार दवरता. मोगाळा सोम्या तुवें आमकां स्वातंत्र्य करचे खातीर 2000 वर्सां आदीं मनशाचे किरकोळ मनशाचे रूप घेवन एक अस्कत बाळ जावन तूं ह्या संवसारी जल्मालोय. आमचे सर्व कश्ट, दूख, बेजाराय, संतोष, मोग, अनभोग तुवें ह्या संवसारी केलोय. तूं देव जावन आसलेले रे आमचे बरेच ह्या संवसारी तूं जियेलोय आनी सगळे भोगून आमचे अनभोग तुवें केल्लो एक श्रेश्ठ याजाक तूं जावंक पावलोय. सोम्या ह्या वेळा तुजो सांगात बगूंक, तुजो अनभोग आमी करूंक, तुजे सांगाता हो थोडो वेळ, थोडो अमूल्य वेळ तुजे सांगाता करसूंक आमी सर्व हांगासर जमल्या. सोम्या तुजे समकर आमी आसा. आमकां तुजो आदार लाभय, आमकां तुजे सांगातपण दी, आमकां तुज्या धैर्यान भर, आमकां तुजो आदार पाठय. उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या म्हज्या मोगाळा खालच्या जेजू आमकां मेळोंक ह्या पवित्र अल्तारार तूं रावलाय. तूं करो देव तुज्या हाजेरपणान आम्हा सर्वांक बर. ह्या थोड्या घडये मागण्याद्वारी तुजे लागीं हो वेळ करसूंक आमकां आदार पाठय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाचे न्हू एका जाग्यार एक इगर्ज आनी थंयसर एकलो व्यक्ती सदांच थंयसर येवन पावतलो आनी आख्रेक बसून त्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक पळयतलो आनी तो कितेंच मागनातलो, उतरां कितेंच म्हणनातलो आनी हे सगळी एक याजाक हर एक दीस म्हणल्या बरी पळोवन आसलो. आनी एक दीस तो याजाक त्या मनशा थंय त्या व्यक्ती सरशी पावता आनी विचारता, मोगाळ बाबा तूं हांगासर येताय, हांगा आख्रेक बसताय आनी सक्रामेंताक तूं पळोवन आसाय, पूण तुवें एक पोटी तोंड उक्तें करून मागलें हांवें पळोवंक ना. तूं जेजू लागीं उलयल्लें हांवें पळोवंक ना. तूं केवल सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक पळयत तें आसाय. आनी तो व्यक्ती त्या याजकाक जाप दिवन म्हणटा, वय बापानो हांव सक्रामेंतांत आसच्या
जेजूक पळयते आसा. केवल हांव साक्रामेंतांत आसच्या जेजूक मात्र पळयते ना, साक्रामेंतांत आसचो जेजूय म्हाका ताची दयाळ दिश्ट घालून पळयते आसा. मगाचे न्हू साक्रामेंतांत आसचो स्वादीक जेजू आमकां जायत्या रितीर बरेंपण ताचें दर्शन आमकां दिता. थोडे पटी बऱ्या मनाच्या व्यक्तीत हांव, थोडे पटी बरें उलोवच्या व्यक्तीत हांव, थोडे पटी कुमो करच्या व्यक्तीत हांव. आनी तशेंच आमकां आमच्या दैवीक दोळ्यांक, आमच्या आत्मीक दोळ्यांक तो आमकां बरें करच्या मुखांत्र, आमकां ताजो सांगत सदांच दिवच्या मुखांत्र, आमच्या कश्टा दुखांत बेजारायेंत आमकां सांगत दिवच्या मुखांत्र ताचें दर्शन आमकां तो दिते आसा. पवित्र पुस्तकांत आमकां अशें आयकोंक मेळटा, मागा बडया आनी उसारा तुमकां खंडी जावन दितले, मेळटले आनी उक्ते जातले. मगाचे न्हू यास बरवशान, यास पातयेन, यास बावार्थान आमच्या सोम्याचें दर्शन आमी उसारया आनी गाव्या गीत आयल्या हांव तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. तुझे मुखार, दिव्ये राहिल्या तुझे मुखार, दिव्ये राहिल्या तुझे मुखार. हाडला मोग जावन काळजा रुपार, हाडला मोग जावन काळजा रुपार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. तू आमचो व्हड सोडवंदा, तू आमचो व्हड सोडवंदा. तू आमचो व्हड सोडवंदा, तू आमचो व्हड सोडवंदा. पांयां पडटा तुजे संकर, पांयां पडटा तुजे संकर. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दे सोम्या उदार.
सुम्याचे दर्शन आम्ही जोडूंक प्रयत्न करया थोडो वेळ मौनपणी ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आसच्या सुम्याचो ओड्या रुपार संपूर्ण रितीर आमचे खातीर हांगासर लिपून आसच्या सुम्याचो दर्शन आमी घेवंक प्रयत्न करया आमची नदर ह्या पवित्र उंड्यातय आमी कंसोवया थोडो वेळ मौनपणी ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आसच्या सुम्याक आमी पळोवया मोगाचनो पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया पवित्र आत्मो बापा आनी पुता मदलो मोग आम्हा सर्वांक हो पवित्र आत्मो वाट दाखयता जिवीत दिता आनी आमकां सक्तेन भरता आमकां उर्बेन तो भरता जेजू सरशी वचोंक आमकां तो वाट दाखयता देवा बापा असो आनी देवा पुता असो मोग करूंक तो आमकां आदार पाठयता ह्या संवसारी आमचे मिसाव जेजू क्रिस्ताक प्रगट करचे आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी ते प्रगट करूंक आमकां तो आदार पाठयता जेजून योर्दान न्हंयत स्थान घेवन पवित्र आत्मो ताच्या वयर देवल्या उपरांत ताणें ह्या संवसारी आपले मिसाव देवाचे मिसाव आरंभ केले आनी ह्या संवसारांत ते संपूर्णतेक पावयले बियान जेजूच्या कुर्सा मरणा उपरांत घरा भितर खीळ घालून बसुल्ले आपोसल आनी मरये वयर केन्ना पवित्र आत्मो देंवता ते पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान भरतात धैर्यान ते भरतात जिवान ते भरतात आनी दार उगडन भायर येतात आनी आपल्या जिविताचे कितेंच पर्वा करिनासतना जेजूचो मोग करन जेजूचो मोग तो अनुभव करन जेजूचे मिसाव ह्या संवसारी प्रगट करूंक धैर्यान ते फुडें सरतात मोगाचनो ह्या वेळार ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार आम्हा हर एकल्याचेर मागून घेवया हो पवित्र आत्मो आम्हा हर एकल्याचे वयर देवोन येवं दी आमकां आपडून दी आमकां गूण करून दी आमकां धैर्यान भरून दी आमकां जिवान तो भरून दी आमकां बोळ भलायकी तो दिवन दी आमकां देवाचो एका निजा देवाचो मोग करूंक आदार तो पाठोवन दी धैर्य आमकां दिवन दी ह्या पवित्र आत्मो आमचे वयर देवोन येवं दी म्हूण मागून काव्या गीत पवित्र आत्मा वरवा देखून विरवया पवित्र मनवरवा नी करुणिसु ओ देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ
ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ पवित्र ज्ञान देऊन ये आमकां नितळ कर निर्मळ कर तुज्या कृपेन भर तुजो आदार तुजी कृपा आम्हा सर्वांक वाडय सोम्या आराधनात का सोम्या जेजू आराधनात का सोम्या जेजू वंदत का सोम्या जेजू आराधनात का सोम्या जेजू महिमात का सोम्या जेजू आराधनात का सोम्या जेजू वंदत का सोम्या जेजू आराधनात का सोम्या जेजू बसया पहिल्या तेसलोनिकांक बरयल्या पात्रांत अध्याय 5 अवस्वर 18 म्हणटा सर्व गणितांनी सोम्याक देवाक सर्वेस्परा देवाक अर्घा दिया कित्याक एकवटान आसलेल्या सर्वांतय ताणें इतलेंच आशेवचें सर्व गणितांनी देवाक अर्घा दिया कित्याक एकवटांत आसलेल्या सर्वांतावन ताणें इतलेंच आशेवचें मोगाचें न्हू देव आमचे तावन कितें आशेता धन आशेता गी दिर्वे आशेता गी भांगार आशेता गी रुपे आशेता ना खंडीत जावन ना तो एक कितेंच आमचे तावन आशेना तो आमचे तावन आशेता एक उक्तें नितळ निर्मळ कृपेन भरलेलें बुजवून एक रडता तसलें काळीज अर्गां सुती दिनवास करता तसलें काळीज मोगाचें न्हू हे काळीज आमचे थंय आमी रुता करया अर्गां दिवया देवाक आमी अर्गां पाठोवया आमी अर्गां दिल्ल्या निमती खंडी जावन देवाची वडवीक कितें सुसडना आनी देवाक आमकां अर्गां होगलाप दिवची गरज ना तरी पूण अर्गां होगलाप दिल्ल्या निमती दिनवास पाठयल्ल्या निमती आमी देवाक चड आनी चड लागीं येता ताज्या कृपेन आमी बडटा मोगाचें न्हू जोब पात्र्यार्क पोरण्या सोल्ल्याचो हो एक नितीवंत मनीस हाचे सांगता सक्कडी आसले दंदिर्वे आसले भुरगीं बाळां आसले संतोष बरीत आसलो ताचे थंय कितेंच ताच्या जिवितांत कश्ट नातले सूख समृद्धेन भरिल्लो तो एक व्यक्ती सैतान देवा चडशी येता आनी ताची परिक्षा करचे खातीर देवा तावन परवानगी सारता आनी जोबाक खस्तिता ताका कश्टिता ताजे कडेन आसले सक्कडी नाश जाता ताजे थंय आसले सूख संतोष समाधान ताजे तावन नापयस जाता मोगाचें न्हू जोब ना समाधानी जावंक ना बेजारायेन बरोंक ना देवाक तो दुर्सोंक ना बगार ताजी उतरां
केवल देवान दिला देवान एला ताका जावं महिमा देवान दिला देवान वेला ताका जावं महिमा मोगाचनो आमकां हे वर्थे जिवीत देवान दिला ह्या घडये आमी हांगासर येवन पावल्या आमकां बळ भलायकी दिला आमकां सर रितीचे बरेपण दिला बऱ्या रितीचे खाण जेवण आमकां मेळटा बरेपण आमच्या समाजांत आसा आमकां बरेपण मेळटे आसा ह्या सर्व संगतेक देवाक आमी अर्घां पाठोवंक फावो देवाक आमी दिन वासूंक फावो मोगाचनो तुमची सवाब अर्घां दिता सोम्या गितान आमी गावचे अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो बावड भरला उडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या आमकां बरे कुटाम भाव भयणी आवय बापूय वडिलां व्हडली माय आब कुटुंबादारां बरे फिरगस कुटाम फिरगजेंत वावर करचे सांदे आमचे इश्ट मंत्र आनी हांच्या सगळ्या तावनू आमकां तुजो मोग अनुभव करूंक जाते आसा तुजे आमचे ते आसचे दूख बेजाराय ह्या मनशा मुखांत्र उणें जाते आसा आमकां हांच्या मुखांत्र सर्व बरेपण मेळटे आसा ह्या सर्व बरेपणा खातीर ह्या सर्व आशिर्वादा खातीर देवाक अर्घां पाठोवया आनी गावया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोड म्हजे उपकार तुजो वावड भरला उडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या तुजे सांगाता हो अमूल्य वेळ करसूंक तुवें आमकां आदार दिलाय आमचे पैन शाबितायेचे पैन करन आमकां भलायकेवंत दवरन तुवें आमकां हांगासर पावयलाय उंड्या रुपार संपूर्ण रितीर तूं हांगासर आमचे समकर हजर आसून आमकां तुज्या मांसान आनी रक्तान तूं आमकां पोशण करताय आमकां सांबाळताय आमकां आदार तूं दिताय आमची आत्मीक घटाय तूं जाताय आमकां पातकां जावन सोडोवचे खातीर तूं ह्या संवसारी देवून येवन आमच्या सांगाता ह्या वेळा तूं रावलाय ह्या सर्व सांगतपणा खातीर ह्या सर्व बरेपणा खातीर ह्या सर्व आशिर्वादा खातीर आमी तुका अर्घां पाठयता आनी गायता अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो बावड भरला होडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा आमकां जाय आसची बरी भलायकी मोतीचे सर्व समाधाना बरो हावो बरो जागो हे पुणशेत बरेपण आमच्या समाजांत आसचे सर्व सवलत्यो ह्या सर्वां खातीर आमी देवाक अर्घां पाठयता आसतना आमचे खातीर आमच्या भुरग्या बाळांचे भविश्य रुपीत करचे खातीर बरी इस्कॉलां शिक्षकां बरो जागो टिचरां भुरग्यांक जाय आसची बरी मोत गिन्यान बरी भलायकी तांकां राखून व्हेल्ल्या खातीर तांचे भविश्य बऱ्या रितीन तूं रुपीत करताय देखून ह्या सर्व आशिर्वादांक
अर्घा पाठवून गावया. अर्घादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला मोडा आनंदा अर्घादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक तूं आमकां फावो करताय. जाय आसची बरी भलायकी, काम करूंक शाती आनी आमकां जाय आसचे बरे काम, वावर बरो सांबाळ, काम करचो बरो जागो, धनी, कामा कडेन समाधान, हे सर्व तुवें आमकां फावो केलाय. आमकां जाय आसचे बरे इश्ट मंत्र, शेजार संबंध आसा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या सर्व बरेपणा खातीर आमी तुका अर्घा पाठयता आनी गायता. अर्घादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला मोडा अर्घादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. थोडो वेळ मौनपणी आमच्या जिवितांत सुमयान केल्ल्या सर्व बरेपणाचो आमी उडास काडया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरेपण सोम्यान केला, ती सर्व बरेपणाक आमी सोम्याक मौनपणी अर्घां पाठोवया. आमच्या मोगाच्या देवाक, आमच्या धन्याक आमी आराधन करया. ताचे बरेपण, ताचे आशिर्वाद, ताचे दैवीक काकुळट आमी नियाळया. ताका आमी होगोळसया, कित्याक तो दयाळ, तो मोवाळ, तो काकुळदार, तो आमकां मोग दाखयता. तुमची जबाब आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू काकुळदारा आराधन तुका. जेजू जीवाच्या उंड्या आराधन तुका. जेजू सर्गीच्या राया आराधन तुका. जेजू संसाराच्या राया आराधन तुका. जेजू पोदवेदारा आराधन तुका. जेजू बोऱ्या गवळ्या आराधन तुका. जेजू नीतीदारा आराधन तुका. जेजू
दारा आराधन तुका जेजू सर्गीच्या सता आराधन तुका जेजू सर्गीच्या वाटे आराधन तुका जेजू आमच्या सोम्या आराधन तुका जेजू आमच्या देवा आराधन तुका जेजू आमच्या देवा आराधन तुका जेजू आमच्या वाटे आराधन तुका जेजू आमच्या जीवा आराधन तुका जेजू आमच्या रत्न्या आराधन तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू होगला तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हरका तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचे उतर आमकां जिवीत दिता देवाचे उतर आमचे जिवीत उजवाडायता आमच्या जिविताक वाट ते दाखयता आम्हा सर्वांक धैर्यान ते देवाचे उतर भरता ह्या देवाच्या उतराक सदांच आयकूंक ते नियाळ करूंक आम्हा सर्वांक आपणे आसा देवाच्या उतराक देवाचे उतर आयकूंक आमी आमकां तयार करया आनी काव्यां गीत बायारिदा चिंके अंते नीनो ದಯಕನು ಬಿರವ್ಯ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಹಲದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಹಲದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವಜಲವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವಜಲವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು
ತಿರುವರು ಬಾಲಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಲಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಬಾಲಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಲಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ सांजू आमच्या आवाजांतले वसाप कोण तूं म्हूण विचारूंक जो देवानी जेरुसलेमांत हांव याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जो हांव दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितें चली पळयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान ताका विचारलें तूं एक प्रवादी. ताणें जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग आमकां धाडलेल्याक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयांत तूं कितें म्हणटाय. सुवावन तांकां इजाया प्रवादेच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो थाळो हांव. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू आमी बसया आनी थोडोसो वेळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमचे नियाळ आमी करया. मोगाचे न्हू खालतेपण आमकां हेरां मुखार ल्हान करिना बागार आमकां हेरां मुखार तशेंच देवा मुखार श्रेश्ठ करता. देव आमचे सर्वस्व म्हणून वळखून आमकां आमी कितेंच न्हय आमी पातकी म्हणलें आमी समजून देवा कडचे बोगसाने मागोवंक देवाक बावार्थान वेंग मारूंक हे खालतेपण आमकां आदार दिता. मोगाचे न्हू आतांच्या आधुनीक समाजींत आमी चड आनी चड अभिवृद्धी जोडून घेतल्या. आमकां सबार संगती विशयांत कळीत आसा. सबार संगतेंत आमी उन्नती जोडल्या पूण खालतेपण म्हणलें एक शेगूण उणें उणें जावनूच आसा. ल्हाना भुरग्यांत हांव धर्न प्रायवंत म्हणसर खालतेपण उणें उणें जावनूच येवन आसा. हाका सबार कारणां आसतीत पूण एक प्रमुख कारण हांवच व्हरतो म्हज्यान सर्व संगती करूंक साध्य म्हणलें एक बोगाप. आतां आयकल्लें हें देवाचें उतर ह्या सर्व संगती विशयांत खालतेपणा विशयांत नियाळ करूंक आमकां आपणे दिता आसतना कोण तूं म्हणलें एक्झिस्टेन्शियल सवाल जो हांव लागीं विचारलेलें आनी ताच्या जापी मुखांत्र आमकां खालतेपणाचें एक शेगूण आमचे मुखार दवरता आनी एक खालतो जावंक आमकां सर्वांक आपणे दिता. कोण तूं म्हणून विचारूंक जो देवाक आनी लेवितांक थंयसर धाडलेल्या वेळार जो हांव दिल्ली जाप ही हांव क्रिस्त न्हय बगर सोम्याचे वाट तयार करूंक आयिल्लो अरण्यांत बोब मारतेल्याचो थाळो. मोगाचे न्हू जो हांव आपले मिसांव कितें आनी तो कोण म्हणलें स्पश्ट कळीत आसलेलें आनी त्याच कारणा खातीर तो हर एकल्या मुखार खालतो जावंक पावलो आनी ह्या खालतेपणा मुखांत्र तो वर्तो जावंक पावलो आनी पवित्र सभेंत ताका वर्तो मान फावो जाता. मोगाचे न्हू आमी हर एकल्यांक वर्तो जावंक आशा आसा. हे आमच्या जिवितांत ह्या मनशा सैमानाचे एक स्वाभावीक आशा. आमच्या अधिकाराक लागून पयशांक लागून आनी आमच्या समाजींत एक उन्नतेक पावोन आमकां श्रेश्ठ जावंक मोन आसा आनी खंडीत जावं चूक न्हय. हे खंडीत जावन गरजेचें. हाचे बराबर हाचे की वर्ते जावन आमी देवा मुखार श्रेश्ठ जावंक आसा. कशें देवा मुखार श्रेश्ठ जावचें
देवा मुखार श्रेष्ठ जावंक केवल आनी केवल कालतेपणाचे शेगूण मात्र आमकां देवा मुखार श्रेष्ठ जावंक आदार दिता. आमच्या चलत्या जिवितांत कालतेपणाची व्यक्ती जावया. हर एकल्याक मान गौरव दिवन आमी चलया. थोडो वेळ मौनपणी नियाळ करया. मुगाचनो पाताक आदारलेल्या देवातावन पयस केल्ल्या इस्रायल परचेन बोब मारल्या वेळार मैछेन पितळचो सोराप संकेतीक रितीन उबारन देवान तांकां बाचाव केलें. आमच्या जिवितांती आमी सबार पोटी सुकोन पडटा, पाताक आदारता, देवातावन पयस वेता आनी जेजू आमकां म्हणटा तुज्या बाबाक तुवें 7 फावटी न्ही 70 फावटी तुवें भोगसूंक आसा. म्हणजे लेखपाक नातलेले तितले अपरिमीत रितीर तुज्या बाबाक तुवें भोगसूंक आसा. मोगाचनो बोगसाणें मागच्या मुखांत्र, बोगसाणें हेरांक दिवच्या मुखांत्र आमकां कुडीची तशेंच आत्म्याचें बरेपण, आत्म्याची भलायकी आमी जोडूंक पावता. आतां आमी आमच्या पातकांची दूख धरया. आमचे जिवितांत सबार फावटी आमी मनशा सैमान अस्कतकायेन सूख करन देवा विरत गेल्या तर त्या सर्व वेळ घडयो आमी उगडासाक हाडया आनी सोम्याचे बोगसाणे आमी मागया. आनी तुमची जबाब बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. कुटुंबांत फिरगजेंत समाजेंत जायत्या संदर्भांनी आमकां बरें करूंक अवकाश आसलेल्यार तो अवकाश गळसूंक आमी फाटीं केला. आमी केवल आमच्याच विशयांत चिंतलां, आमी इगोइस्टीक जाल्या. ह्या खातीर आमी दूख धरता आनी बोगसाणे मागता. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. वेळ देवान दिल्लो एक वर्थे आमकां देणे दिर्वे. तो वेळ आळसायेक लागून, पाड सवयांक लागून, आमच्या ह्या संवसारी संगतेच्या आशेक लागून तो वेळ विबाडलेल्या खातीर दूख धरया आनी बोगसाणे मागया. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. आत्मीक बरेपणा खातीर साहित्य सक्रामेंत आसात. प्रत्येक तरान मिसाचें बलिदान आनी कुमसाराचो सक्रामेंत बऱ्या रितीन वापरनातलेल्या खातीर, ताका महत्व दिनातल्या खातीर, तशेंच आमचे धर्मीक देवान दिल्ले एक वर्ते दायज म्हूण मानून घेनासतना तांचे विरोध उलोवन अपप्रचार केल्ल्या खातीर दूख भोगया आनी बोगसाणे मागया. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. कुटाम एक देवाचे वर्थे देणे. ह्या कुटुंबांत मागणे देवासपण आसा करूंक आमी सुकून पडल्या जाल्यार ह्या कुटुंबांत मोग मायपास दाखोवंक आमी सुकून पडल्या तर ह्या कुटुंबांत सदांच सांगाता रावूंक संतोशान आसोवंक आमी सुकून पडल्या तर दूख भोगया आनी बोगसाणे मागया. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. देवान हर एकल्याक आपापल्या तांके प्रमाणे बोळ घटाय युक्ती दिल्या. हे बरेपण, हे साथी आमी बरेपणाक उपयोगसी नासतना आळसाय दाखयल्ल्या खातीर दूख भोगया आनी बोगसाणे मागया. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. मोगाचनो थोड्याच वेळान आमी सोम्याचो आशिर्वाद घेवचार आसा. आमची मागणी, आमची कंत, दूख, बेजाराय सगळी आटे बिटे सोम्याक अर्पिया.
आणि गव्या गीत धनु मनवा अर्पिಸುವೆ देवा. दिव्य रमी बढ़िया ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ आमचे प्रायवंत आमचे पेरेंट्स भाऊ बहिणी स्वर्गावर वास करते आमचे कुटुंबदार आमचे फिरकत कुटुंब आमचे कौलिक परिषद संत संस्थे आमचे धार्मिक भाऊ बहिणी आमची इस्कॉला आमचे टिचरां सर भुरग्यांक ताची शिकाप आमच्या वाड्यांनी आनी आमची सर्व कार्यां आमचे काम आमचे वागणं आमचे काम आमचे वागणं आम्ही वावरपाक जागो आमची तोटा बटा व्यापाराचे वैवार आमचे क्रिस्त काय आमचे बरेपण सवयो आमचे सुख संतोष आमचे आदान आमची पिडा आमची भलायकी सगळी आम्ही तुमयाक अर्पिया आमकां संपूर्ण तुमयाक अर्पिया संपूर्ण रितीन आमकां तुमयाच्या पांया तळा दवरया. ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ हे देवा विच सक्रमेंत काल तुवेच्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जगदीश्वरा
ನಿನಗೆ ಶರಣು ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜೈ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರ. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು, ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು. ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಸಲಹೋ ಹೇ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನನು ಹರಸುತ್ತ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಸಲಹು ಹೇ ದೇವಾ. सौम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही जमलेला, अर्धा स्तुती तुझी गा एकटाय झाल्या. आता आमची ओळखता बक्षणे माता, याच प्रसंगी मिळून बली भेटता. सौम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या, अर्धा स्तुती तुझी गाव एकटाय झाल्या. आता आमची ओळखता बक्षाडे माता, याच कसही मिळून बली भेटता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू सांजो देवास बापाक मान करूंक आमी हे मिस्साचे बलिदानांत पात्र घेत आसतना आयची देवस्तुती आमकां बाबार्थांत थीर रावूंक आनी आमचे प्रयत्न, आमचे मागण्यांत आमचे प्रयत्न थीर दवरूंक, तशेंच बोगसाणें इसारूंक आनी बोगसाणें दिवंक आमकां उलो दिता आसतना सबारपोटी ह्या प्रमाणे जियोंक आमी सुकोवन पडल्या. ती वेळ घडयो आमी उगडासा काडया आनी ह्या पवित्रतेंत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सोर पातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सर सांगता. मनाची तोंडांत सारून वायट आदर धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पुस्तक घेवन सदांच हांव कुवार मरी. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट, सोमिया काकूळट, क्रिस्ता काकूळट, क्रिस्ता काकूळट, सोमिया काकूळट,
यागात प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांज तुझे वासाक पडजळीक मागण्या आनी दुर्बळिकायेची जिनी जियोन तुझे परजेक देखी बरी जिविता मुखार साक्ष दिवंक तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. देखून इस्रायेलाचे सगळे मळगडे एकठांय जाले आनी रामान सामुएलाशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलना. देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांत आसात ते परी आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय जाय. अशें तांणी मागिल्लें तें सामुएलाक बरें लागलें ना. देखून ताणें सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी तुजो न्हय बागार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जायन अशें तांकां नाका. आपणा कडेन एक राय मागलेल्या लोकांक सामुएलान सर्वेस्पराची सर उतरां कळीत केली. ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे राजवटकी चलयतलो तो राय अशें करतलो. तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथाची आनी घोड्यांची सेवेक लायतलो आनी ती रथ मुखार धांवतले. तो तांकां 1000 आनी 50 सैनिकांच्या जम्याची फुडारी नेमतलो. तो तांकां आपली शेतांबाटां कोसूंक आनी लुवोवंक, आपली झुजांची हात्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या दुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासत सुगंध द्रव्य करूंक, रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां, दाकामळे आनी जैतुनाची बाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकारांक दितलो. तुमचे पिकावळेचो आनी दाकांचो दशमांश काडून आपल्या दरबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. तो तुमच्या साकरांक आनी साकरणीक, तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो दांतलो एक वांटो तो व्हरतलो. तुमी ताचे गुलाम जातल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमीच मागून घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात. पूण त्या दिसा सर्वेस्पर तुमकां जाप दिवचो ना. पूण सामुएलाची उतरां आयकूंक लोक कबूल जालो ना. तांणी म्हणलें, ना, आमकां एक राय जाय. तेन्ना आमी हेर राष्ट्रां परी जातल्या. आमचो राय आमचे राजवटकी चलयतलो, आमचे फुडल्यान वेतलो आनी आमची झुजां झुजतलो. सामुएलान लोकांक सांगले ते सगळे आयकले आनी ते सर्वेस्पराच्या कानान घाले. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तांचे उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इस्रायेलाच्या मनशाक म्हणलें, पाटी वसा, हर एकलो आपापल्या शहराक. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुजो दृढमोग सर्वेस्परा हांव सदां काल हरसितलो. तुजो दृढमोग सर्वेस्परा हांव सदां काल हरसितलो. उत्सवाच्यो बोबोमान अनभोग असलेली परजा करीस बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवाते ती आनंद भोगता. तुज्या नितीवंतपणान वसतले तांचे सुबामपण. श्लोक. तुजो दृढमोग सर्वेस्परा हांव सदां काल हरसितलो. तुंच तांची वडवीक, तुंच तांचे बळ. तुजेच दयेन उखल धरता आमच्या जैताचे कोम. खरेंच सर्वेस्पर आमच्या रक्षणाचे डाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव खरोच आमचो राजा.
श्लोक तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदांकाल हसयतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. एक वड प्रवादी आमचे मोदे उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावांक पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हे आयकून इतलो लोक जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जण एका आरिगाराक ताचे सडशी उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे केटे निमती ताका जेजू सडशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्ते केले आनी आरिगाराक तो न्हिदून आसलेल्या हांतुरण्या समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता तुजी पातकां बोगसाली. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रा भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणत जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां बोगसाली म्हणचें की उठ तुजें हांतुर्ण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ तुजें हांतुर्ण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतुर्ण घेवन जमो जाल्ल्या सक्ता हुजीर भायर सन गेलो. हे पळोवन समेस्त विचमीत जाले आनी देवाक वर्णन असले आमी येदोळू देखूंक ना म्हणाले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. बोगस सौम्या पातकां मुची बोगस. ही उतरां आम्हा सर्वांची जावंक जायचे, कित्याक ह्या उतरांनी मॅजीक आसा. ही उतरां आमचे भावार्थ सोडयता, आमकां आमची पातकां ती बोगसिता आनी आमकां आत्मीक तशेंच कुडीची भलायकी ती दिता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा 2 संगतीचे वयर आमी आमचे नियाळ करया. पयली संगत भावार्थ आनी आमचे प्रयत्न, दुसऱ्यान पातकां बोगसूंचे, पातकांचे बोगसाने विचारचे आनी आमच्या कुडीचे तशेंच आत्म्याचे भलायकी सोडून घेवचे. भावार्थ आनी प्रयत्न ही दोनी संगती एका नाणयाचे 2 कुशी आसल्या बरी. एका दोणीर 2 थांड वा 2 बडी आसतात. त्या बडये मुखांत्र मुखार वशी येता वा शेवटाक पावी येता. एका बडयेचें नांव भावार्थ आनी एक बडयेचें नांव प्रयत्न. एक दीस थंयसर देवा वयर संपूर्ण रितीर फातयेनी दवरलेलो भावार्थाचो मनीस थंयसर पावता आनी केवल भावार्थाचे थांड तो हातार घेता आनी दोनी वचूंक प्रारंभ करता, मुखार वचूंक प्रारंभ करता. पूण तो शेवटाक पावना, थंयसरच तो गुवाडो मारता.
उपरांत थंयसर आनेकलो नास्तीक मनीस थंयसर पावता देवा वयर पातयेनी नातलोलो केवल आपुणूच करूंक शकता म्हण तसो तो थंयसर प्रयत्न म्हणले थांड वा बेतकाटी घेता आनी दोनी वचूंक प्रारंभ करता तोय थंयसर रोल घुंवता ताकाय मुखार वचूंक जायना शेवटाक पावूंक जायना उपरांत थंयसर बाबार्थ आसलेलो पातयेनेचो आनी आपणे संपूर्ण प्रयत्न करतसो देवा वयर विश्वास दवरून प्रयत्न करचो व्यक्ती थंयसर पावता आपल्या दोनी हातांनी बाबार्थाचें थांड आनी एक हातान प्रयत्नाचें थांड तो घेता दोनी वचूंक प्रारंभ करता आनी तो शेवटाक पावता मोगाचे न्हू धाकटेरा वयल केवल भावार्थ असलेल्यार मात्र पावना त्या धाकटेरान दिल्लें वखत आमी घेवंक आसा आनी ताणें जेवणाची नियमां सांगिल्ली ती पाळूंक आसा आनी हाचे वयर केन्ना आमी आमचे प्रयत्न करता आमकां ती भलायकी मेळटा दुसऱ्या इतिहासाचे पुस्तक अध्याय 15 आवास्वर 7 अशें म्हणटा तुमी थीर रावा आनी तुमचे हात अशक्त जायना जावं कित्याक तुमच्या करण्याचो फळ देव तुमकां दितलो दुसऱ्यान मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 1 आवास्वर 20 आनी 2 अशें म्हणटा तुमी भावार्थान कितेंय सोम्यातय मागशा जाल्यार खंडीत जावन ते तुमकां मेळटलें मोगाचे न्हू आयच्या वांजेलांत आमी कितें पळयता जेजू देवाचें उतर परगट करनासलेलो आनी 6 जण एका आरिगाराक जेजू चडशी हाडून येतात थंयसर इडे नातलेले थंयसर जागो नातलेले तरी पूण ते तांचे प्रयत्न सोडनात पाके काडटात आनी जेजू आसलेले कडेन त्या मनशाक देवयतात मोगाचे न्हू तांच्या भावार्थांत तांच्या पातयेनेंत ते थीर आसले आनी ह्याच कारणा खातीर ते त्या व्यक्तीक थंयसर पावोवंक शकले तांणी तांकां वोवोन हाडले वोवोन हाडटना खंडीत जावन हात वळटा हात दुखतात पूण तांच्या भावार्था निमती तांच्या त्या हाताचें दूख तांकां कळोंक ना मागार तांकां त्या हाताक बळ मेळ्ळें आनी तांकां मुखार वचूंक धैर्य मेळ्ळें मोगाचे न्हू आमी मागण्यान उबारलेलो हात आमच्या मागण्याक देव खान दिनातलेले बरी आमकां बगुल्ल्या वेळार आमी विसारलेले आमकां बेगीनच मेळनातलेल्या वेळार त्या 4 व्यक्ती बरी निराशा जायनासतना सदांच आमचे हात सोम्यातय उबारन आमच्या मागण्यांत आमच्या भावार्थांत तिरासन सांबाळूंक आमकां उलो आसा जेजून ताच्या भावार्थाक लागून तांच्या भावार्थाक लागून त्या आरिगाराक गूण केले आमच्या समाजेंत आतां दिसून येवची बारीस एक बेजारायेची संगत जावन आसा भावार्थांत आमी बिजूट जाल्या जायते जण भावार्थ होगडोवन घेवन आसात भावार्थ उणे उणे जायते आसा हो भावार्थ पातयेनी केवल धार्मीक संगतेनी मात्र उणे जायते येतेत नात कित्याक भावार्थ पातयेनी एक हॉलिस्टीक एस्पेक्ट एक सगळी संगती सांगाता घालची एक संगत भावार्थ जावन आसा केन्ना धार्मीक संगतेन भावार्थ उणे जाता खंडीत जावन उरल्या संगतीनी भावार्थ उणे जाता आमी आमच्या समाजेंत पळोवयेत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या बाबा मदें पातयेनी भावार्थ उणे जावनूच येवन आसा आमच्या कामांत आमी करच्या वावरांत आमी करच्या बिजनसांत राजकीयांत आमच्या समाजेंत हेरांतय पातयेनी भावार्थ उणे जावनूच येवन आसा मोगाचे न्हू ही पातयेनी भावार्थ जेजू वयर वाडोवंक आमी मागया कित्याक प्रोवर्ब्स मुन्यो पुस्तकांत आमी अशें आयकता अध्याय 3 आवास्वर 6 तुमी कितेंय करतात तर पयले देवाक तुमचे मुखार घाला आनी तो तुमकां वाट दाखयतलो भावार्थान पातयेवंक आनी आमचे प्रयत्न थीर दवरूंक देवाचो आदार सोम्याचो आदार मागया आनी खंडीत जावन आमकां तो आदार दितलो
पातका बोगसूचें आनी आत्म्याची भलायकी जोडचे दुसरो विशय. आज आयकल्ल्या वाचपाचो दुसरो भाग आरिगाराक त्या व्यक्तीक जेजू ताची पातका बोगशिता आनी संपूर्ण रितीर त्या व्यक्तीक गूण करता, तो व्यक्ती गूण जाता. ह्या मुखांत्र आमकां जेजू शिकयता की पातका बोगसूच्या मुखांत्र, पातकांक बोगसाणें दिवच्या मुखांत्र आमच्या कुडीच्या तशेंच मोतीचे भलायकी आमी जोडून घेवयेत. आमी सेमिनारींत शिकोवन आसतना एका याजकान एक जाल्ले घडीत आमकां सांगलें. एकलो व्यक्ती, क्रिस्तांव व्यक्ती धाकटेर कुशीन सदांच येतलो आनी म्हाका मतीर मांड्यार दूख आसा, आंगार दूख आसा म्हणून वखदां घेतलो. ताजें स्कॅनिंग सगळी केल्लें, पूण ताज्या वखदाक कितेंच ताजे वयर एफेक्ट पडोंक ना, तो बरो जावंक ना. आनी एक दीस तो धाकटेर त्या मनशा लागीं, क्रिस्तांवा लागीं इसारता, तूं क्रिस्तांव न्ही, तूं कुमसार जालाय गी. आनी तो व्यक्ती म्हणटा ना, हांव कुमसार जावंक ना. तेन्ना तो धाकटेर म्हणटा पयलीं वच कुमसार जावं, उपरांत हांगासर ये, वखद कांगे आनी खंडीत जावन तूं गूण जातलोय. मोगाचेनो आमची जैती पिडा शिडा, कश्ट आमच्या रागाक लागून, आमच्या मसराक लागून, आमच्या हाग्याक लागून आमच्या कुटुंबांनी आराम जाता आनी आमकांच ते ग्रास येता. आमच्या पातकांचे बोगसाणें, आमी केल्ल्या चुकीचे बोगसाणें आमी जोडून घेवया. कित्याक प्राजितसो साक्रामेंत आमकां पातकां तावन मेकळे करूंक आदार दिता, आमकां जेजू लागीं लागीं व्हरता आनी आमकां जेजू बरी करता आनी आमकां धैर्यादी करता, भलायके बरीत करता आनी आमकां ते आदार दिता. मोगाचेनो अक्रेक ह्या जाका लागीं कित्याक पातकां सांगची? आमी शीद वचोन देवा लागीं पातकां सांगयत न्ही, कुमसार जावयेत न्ही. देवाचें उतर देव एका याजका मुखांत्र सांगता. आमी देवा लागीं पातकां उसरलेल्या वेळार आमकां देवाचें उतर आयकना, देवान म्हणिल्लीं उतरां आयकनात. पूण एका याजका सरशी केन्ना आमी वचून प्राजितसो साक्रामेंत घेता, देव त्या याजका मुखांत्र उलयता आनी म्हणटा, पुता धुवे तुजी पातकां तुका बोगसाली, समाधानीन वच. खंडीत जावन कितल्या दादोचकायेची, कितल्या समाधानाची उतरां ही. आनी ह्या उतरां आयकल्ल्या आमकां खंडीत जावन देवान आमची पातकां बोगशिल्यांत आमकां सोडवून दिला म्हणलें आमकां खात्री जाता. आमेन. पानांको 120 आनी 4 124. ये बापा उंड्या बायना संगी बापा समर्पिता आमकां तुका घे ये बाबा काणीक आमची मोगान तुका आज पेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बाबा तू स्वीकारसी घे ये बाबा काणीक आमची मोगान तुका आज पेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बाबा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका आपले परचे खातीर सांज उजे वासन कतकतीक मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवाले. हे सुशेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या सेवाका सांजुजे वास बसत आमी तुका दिन वाचता. बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितांत येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पडजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळटल्या आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तूं सर्गीं तुका जय जय. बाबा, खरंच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातस ताणें आपल्या हातान काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीविनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पावल आमच्या गुळणी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मेये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवण म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नात्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 5 175. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार ये सोम्या ये दुर्बोळ्या भिडार पातला काळोख म्हजो धांवडाय सता वाटेन म्हाका सरय ये सोम्या दैवी जीवदार तुझ्या गोबान म्हाका सर्गीच्या सुखात ये सोम्या दुर्बोळ्या भिडार पातका काळोख म्हजो धांवडाय सता वाटेन म्हाका सरय
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बाप्पा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जेवासाच्या पडजडीक शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमीक आशीर्वाद जोडूंक तुमच्या तकल्या बगया. सर पदवेदार देव दयाळांचे तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायट विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावल्या सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां रावो. ओसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार देखन बसाच. बगाळ भाव भयणो, ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोवन सुरक्षार महाराजीक आशिश रेबेल बापाच्या आनी म्हज्या नांवान तुमकां येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप अविनाश लेस्ली पायस गेल्या त्या एप्रिलांत तांची वोट जाल्ली. प्रस्तुत मंगळूर दिवसाच्या सादांचो आश्रयांत सहाय्यक निरोक्तार जावन ते वावर करनासात. हांगासर येवन आराधन मिसाचें बलिदान देवाच्या उतरासून याळ दिवंक जाय म्हूण तांचे लागीं विसरल्या वेळार हांगासर येवन हें भक्ती पळोवन पयलें फावटी तांणी चलोवन वरचें. भोव मोगान कुशेन हांगासर आयल्यात आनी आयच्या दिसाचें भक्ती पळोवन तांणी चलोवन येलां. मोगाळ यासाक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखार जेजू सवें संगात पळोवन दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान पुणक्षेत्राच्या डिरेक्टर मनादी आशिशी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक संगात पळोवन आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोयताचे मनादीक मनोहर आनी मनादीक नावीन तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ल्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सरसबंदीक देव बरें करूं. सांजू देवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेल फोन घेतल्या जेजूच्या पवित्र काळजा पाणी काडटा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू देवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतेरेज एरमाटी वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर झाडोवन पुसून नितळ करच्या. मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वासा बसच्या. कानीक जमो करच्या. दाना रुपी पुणक्षेत्राच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या. फादर मुल्ला होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे जागचेर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचूंक कशी वरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें
म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या WhatsApp ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमचे WhatsApp नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत थंय दिवचें. हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. आपच्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसतलें. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत दफ्तरांत दिवेत. थंयसर दफ्तरांत दान आनी मिसां घेवंक तुमचे खातीर आयतीं आसात. आयच्या दिसा जेवणाच्या बाबतीन दान आयलें ह्या परी जावन आसा. अरुण क्रास सावेनोर 1000 रुपये, ॲशल डिसोजा पेरमानोर 3000 रुपये, सेलीन डिसोजा आनी कुटाम फजीर 500 रुपये, संदीप आनी क्लारीन डिसोजा मोगारनाड 5000 रुपये, डेनियल फ्रेंसलोब फजीर 1000 रुपये, नेविल प्रकाश डिसोजा लिपादे 3000 रुपये. तेच परी जुलियाना वेगास 25 किलो तांदूळ दिला. ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. मर्विन डिसोजा मुडीपू कानातूर कुट्टाचे वडे 2000 रुपये, दुल्सिन बारेटो गोवा 1000 रुपये, नोलास्को पिरेरा गोवा 10000 रुपये, जेसन पिरेरा गोवा 20000 रुपये, रायना लोबो मँगलोर 500 रुपये. सर्व दानीचो आमी आभार मानता. दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बापा मुखांत्र सर्वेस्पर देवाची विस्तार आशिर्वादां दानीचेर आमी मागता. परत सोमेस्तांक देव बरें करूं. दयक नोवेनाक उबी रावात. बशया मोगाच्यान जायते काळजाचे त्रेक घेवन आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक सांगाता मेळटा. नोवेनांत जुजेवाजाक उलो मारचें, आमच्या काळजाचे त्रेक ताका कळोवचें आनी त्या मुखांत्र जिवितान बरेंपण जडचें ही आमची आशा सुफळ जाता म्हणल्या त्या भरवशान ह्या पुणथळार हांगासर आयिल्ली सर्व इरादे जुजेवाज बापाक अर्पिल्ले आसता. हे सर्व इराद्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. मोगाच्यानो अर्गां जावन हांगासर आयिल्ली बरी भलायकी आस्पत्रेंत आशिल्ल्याक मागल्लें बरो जाल्ल्या खातीर अर्गां, घराचें काम बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर अर्गां, बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात, बऱ्या कामा खातीर मागल्लें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात, वायट विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्याक अर्गां, मागलो उपकार मेळ्ळ्या पासून कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, कुटुंबांत चलिल्लें काजाराचें आनी कुमगाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर कुटुंबादारांनी अर्गां दिल्यात, अवघडांतलें देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. 2023 वर्सांत जाल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां पाठयल्यात. DNS कोर्स सीट मेळा जाय म्हणून जुजेवाजाच्या पांयां तळी मागल्लें आनी ती सीट फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर वडिलां मागतात. बरी भलायकी 5 जाणांक मेळच्या खातीर, भुरग्यांनी बरें शिकोवन बरे अंक काडच्या खातीर, 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, 8 जाणांक बरें काम मेळच्याक, 8 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, किडनी स्टोन ऑपरेशन करिनासतना गूण जावंक, कुटुंबांत एकामेका बगसून जियोंक, एकल्याक जाल्लो मार गूण जावंक, बेंगलोरांत एअरपोर्टान काम करनाशे एकल्याक बरें काम मेळोवंक, एकल्याक मिसाक वचूंक ताच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, जर्मनींत आसच्या एकल्याक बरें काम मेळच्या खातीर, उदकाचो अभाव आसच्या एकल्यान बरें उदक फावो जावच्या खातीर मागला. दुबयंत बरें काम मेळोवंक, कामांची इंटरव्यू धैर्यान दिवंक, बाळंटेर बऱ्यान जावंक दोगांनी मागला.
64 वर्सां प्रायाचे एकल्यान गांठीच्या आनी शिराच्या समस्येंतावन गूण जावच्या खातीर मागला. घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबांच्या सर संद्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, दोळ्यांक दिश्ट मेळच्या खातीर आवय बापायक आनी कुटुंबांच्या सर संद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांची भुरगीं मागतात. भायल्या गांवांत वेचें भाग फावो जावच्याक, एकल्याचे काळजाची पिडा आनी एकल्याचे पाडदो गूण जावंक, सबार तेमतावन खाटयेर न्हिदोन आसच्या स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक, तिची जतन करतल्या आवयक सवकासाय लाभोवंक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, रिशाल म्हणल्यार 4 वर्साच्या भुरग्याक उजव्या कुशीन हर्नियांचे समस्ये दिसून आयल्यात गूण जावंक, 4 जाणांक शेळ ताप खोंकली गूण जावंक, रीण फारीक करूंक तांक आनी दिल्ले रीण पाटी मेळोवंक, एक फ्लॅट तक्रारार आसा आतां 11च्या स्थितीर आसा तें तांकां पाटी मेळच्याक, घराचें काम बेगीन स्पोंता पावोवंक, कामांत तृप्ती आनी समाधान मेळोवंक, हार्ट स्कॅन नॉर्मल येवंक आनी पांयांचो गाय गूण जावंक, शिकोवंक बरी मोत आनी चीत दिवन शिकोवन बरे अंक काडच्याक, जाग्या खातीर कुटुंबांच्या आनी दिवच्या दोशीतां राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक, अल्सर आनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक, पॅरलीस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर दोगांनी मागला. दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक, जाग्याचे समस्ये परिहार जावन बापायचो वांटो सारको मेळच्या खातीर बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक, एका भयणीक इंटरव्यू पास जावन काम मेळच्या खातीर, एकल्याची केसोळी गूण जावच्या खातीर आनी शुगर नॉर्मल जावंक, पळयिल्ली सैरीक सेट जावन मुखार वेच्याक, एका तरणाटे चलयेन आनी चलयान देवाचेर पातयणी दवरून आयताराचे मिसाक वेच्याक घरची मागतात. थायरॉयड गूण जावच्या खातीर 10व्या क्लासीन शिकच्या एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक, सर विज्ञान वारांतले राखून व्हरूंक, डायबिटीस कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक, एकल्यान सुटावें कुमसार जावन देवास्पणान जियोवंक, भुरग्यांनी देवाचो चड मोग करूंक वडिलां मागतात. दोगा चेरक्या भुरग्यांनी संगाता मोगान जियोवंक, भुरग्यांनी वडिलांक मान आनी गौरव दिवन चलोवंक, बऱ्या कामांची बऱ्या सांबाळाची विजा मेळोवंक, 11 वर्सां प्रायाच्या भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक, तकली गुवळ गूण जावच्या खातीर, गोमटी दूख आनी तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक, पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक, आमाल पिवणे पयसान घरांत शांती राज करच्या खातीर 3 कुटुंबांनी मागला. मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फडाफड रावंक, पोटांत दूख आनी मोशनाचे समस्या सारके जावंक, फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर वेगळी जावन कामाक भरती जावंक मागतात. ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, दुबयांत आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, शुगरा वरवीं पांयांचें ऑपरेशन जाल्लो गाय गूण जावन मतीक समाधान मेळोवंक, एकल्याच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक, एका स्त्रियेक दोळे कुरजूंचे उणें जावन बरी भलायकी मेळोवंक, 12 वर्साच्या भुरग्याक पोटान दूख जावन आस्पत्रेंत एडमीट केला. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर सांगाताच मिसाच्या सुरवेर कळयल्लें. आदल्या हप्त्यांत एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसच्या एका जोड्याक मालगाड्यांक ऑपरेशनां दोगांयकी जावन आसात. एकल्याचें पेंकाटूत मोडला, पूण देवाक खंयचेंच साथ दिवना. जुजवाज बापा लागीं त्या कुटुंबादारा कडेन मागोवंक म्हणून सांगला. आराधना वेळी आनी आतां ह्या नोवेना वेळी आमी सगळ्या एकामेका खातीर मागता आसतना जमल्ल्या आमचें कोणाय एकल्याचें मागणें देवा मुखार खंडीत पावतलें आनी मुखल्या दिसांनी बरेपण जोडून जुजवाजाच्या पांयांतळी उपकार आटोवंक येवचें भाग खंडीत जावन आमचो पात्रोन देवातान मागोवन दितलो म्हणल्या बरवशान सर्व आमी दिमी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पांयक नमान मरी ह्या पूण तळार येवच्या, आशेवच्या, मागच्या, बरवसच्या आनी कितें सर जोडीचे म्हणून चिंच्या हर एकल्याची आशा सुफळ जावं दी आनी आमच्याय गरजां खातीर आनी कोणें आमच्या खातीर मागोवंक विचारला ह्या सोमेसांच्या गरजांनी जुजवाज बाप आमकां पावोवन दी. आमकां पावता म्हणला विश्वास दरया. एक आमच्या आपा नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्या प्रायवंता पिडेस्ता आमचे मागण्याची गरज आसल्या खातीर आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत आसता. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्या आमशिता तशी आमची बातकां मागोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
नमान मरिये गुरपेन बरे समी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि स्त्रीविन फळ तुझ्या कुशीचे जेसो भगवंते मरिये नवचमे आम पाप्या गाते विनंती कर आता निमच्या मरणाच्या गले आमे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र ज्ञान दुसरं जे दुसरं आणि स्थान सर्वता आमे सांजुजे वासचिल दिन सबिया काकुलतम चिकर क्रिस्ता काकुलतम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या दारोका देवा पवित्रत्म्या संतिसीमा त्रिंदा देकास देवा गोंच्या बिनावलीन जन्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या वै बापाच्या देवासपणा वाढवून आयल्या सांजुजे वास बापा दुबळी गायजीनी जीवन सुगुर्त जाऊन रित्या पायाने सगळे मिसाव काम केल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनाऱ्यात पवित्रपणा सुपरमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंका दगदोने संपडल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियम सेवाक जाऊन आपल्या कस मरियबाच्या हातान समर्पिल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रूपार श्रीलंका कोसो नाच जाऊन वेच्या कथोलिक पवा जीव केल्या सांजुजे वास बापा कोणताचे भक्तिपण आधार मरियम मोग आमच्या काळजाने बरोंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा कष्टान संपडलेल्या गरजा पावन तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बाबा तुझं वंदिनीय दायले सर्व कष्ट नवार धैर्यान सुसुरल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यां जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेड्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींता देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श वेसलेली वाट आमच्या क्रिस्तीजिनी मेल फंक तेच वाटेन आमी सच्चा तुजे तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वांच्या तूं सुरसुडीत जालोय अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार प्रकट करून आमच्या काळजां उरबेस्त कर पेल्याच्या बच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकान तुवें बसली तांच्या जिवीने नवो भरोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपोवन जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिपा शिकयलें आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस आनी कश्ट जाल्या ती पळोवंक आनी तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारां देवा सादार मेळासो केलोय सरकाराचा देवा संगी तूं आसाय आमचे तुज्या भक्ताचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजां तूं पाव आमच्या पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर आमच्यो खासगी गरजो सांजुजे वास बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापा समोर उबारया संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेता कितें वयसो आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासांत आमकां राखून व्हर बाबार्था गाडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियबायेच्या कोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियेची भाग आमकां मेळाशें कर आमेन.
सोम्याचे नावी आमचो आदार तांणी रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, पिवेतराच्या दुखीन पिडेन कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजू जेवासान आपले जिनी आनी मरणान जायती आजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनोनेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले पिडेंतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारनातलेल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयर तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजू देवासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तो सदैव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरों. आमेन. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवेसाकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्म्याचें बोळ मेळो. सांजू जेवास सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोश भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं. आमेन.
जेवास बापा आम्हा पासो विनाती कर बगीन कुर्सचे कुरवे नियरम आमचे देवा दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.